नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आतां पळोवया आयच्यो खबरो. पर्वरी फ्लायओव्हराचो निमणो सेगमेंट उबारपाचें काम काल पुराय जालें. पुलाचें हेर बांदकाम लेगीत पुराय जायत आयलां. फुडल्या 2 म्हयन्यांत म्हळ्यारूच सप्टेंबरांत फ्लायओव्हराचें उक्तावण जातलें अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. काल मुखेलमंत्र्यांनी ह्या कामाची पळोवणी केली. ह्या वेळार भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. हो पूल फकत पर्वरी वा गोंया खातीरूच न्हय जाल्यार राष्ट्रीय महामार्ग 66चेर 5 राज्यांक जोडटलो अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. This is a NH66 highway from Bombay to Kanyakumari, which covers the 4 states: Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. म्हणजे आम्ही 5 स्टेटी जोडपी NH66 ह्या नॅशनल हायवेच्या फ्लायओव्हराचो एक सेगमेंट शेवटी उरला तो वयर काडपा खातीर आयला. इट इज नॉट ओन्ली द पर्वरी फ्लायओव्हर, हे पयलीं सगळ्यांच्या लक्षांत आसूनी. त्या खातीर म्हत्वाचें आसा आमी 5 स्टेटी कनेक्ट करता म्हणून हो फ्लायओव्हर जो आसा हो खूब इम्पॉर्टंट आसा. हांवें सांगलें की ही कनेक्टिविटी इट इज नॉट ओन्ली फॉर द गोंयकार आनी पर्वरकार, तर ही कनेक्टिविटी इट इज 5 स्टेटी ज्यो कनेक्ट जाता ह्या सगळ्या लोकां खातीर आसा. म्हणून आयचो सेगमेंट जो वयर काडटा तो तितकोच इम्पॉर्टंट आसा आमकां. राज्यांतलो सैम आनी नितळसाणेचो अनुभव घेवपाक पर्यटक व्हडा संख्येन गोंयांत येतात. हाका लागून गोंय नितळ आनी सुंदर दवरपाची जबाबदारी फकत सरकारची न्हय जाल्यार सगळ्यांचें सहकार्य गरजेचें अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. रुरल एक्सलरेटर प्रोग्राम 2026च्या भोवमान सुवाळ्यांत ते उलयताले. ह्या सुवाळ्याक पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हाजीर आशिल्ले. मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी ह्या वेळार होम स्टे चालकांचो भोवमान जालो. 2 एम्बॅसेडर्सची गरज आसा. एक म्हणजे ग्रीन गोवा, क्लीन गोवा आनी इट इज वेस्ट म्हणजे क्लीन गोवा दवरपा खातीर आमकां वेस्ट काम करपी एक एम्बॅसेडर जाय. ग्रीन गोवा करपा खातीर आमकां झाडां सांबाळपी आनी ती झाडां रोवपी. आमी जेन्ना म्हटलां की पत्रादेवी पासून पोळ्या पर्यंत आनी सिन्स फ्रॉम द केरी टू परत फोंडा आनी मोले टू फोंडा ह्या कंप्लीट नॅशनल हायवेचेर आमी फक्त पावस कमी आशिल्लो म्हणून रोवपाक सुरवात करूंक ना, पण ती झाडांय रोवपाक सुरवात करतले. टुरिस्टाक जाय अरे वाव हे फिलींग येवपा जाय. आनी हे केन्ना येतले जेन्ना आमी ग्रीनरी पळयतले, क्लिनलीनेस पळयतले तेन्ना येतले. आनी ते फिलींग आज जेन्ना आमी म्हणटा की टुरिस्ट पुराय गोंयभर भोंवपाक लागला. टुरिस्टच गोश्ट म्हणजे आमी फक्त बिचा वयलो कचरो काडून आमी स्पेंड करतात, फक्त तो आज बिचारूच भोंवना. म्हणून आमकां नॅशनल हायवेचो कचरो काडचो पडलो, म्हणून आमकां गोवा स्टेट हायवेचो कचरो काडचो पडलो. आतां हो कचरो उडयता कोण? म्हणजे गोंया भायल्या काय कोण हाडून उडयना न्ही, गोंयकारूच उडयता. म्हणून हो मायंडसेट जर आमी थोडोसो बदलपाक शकले कंटिन्युअसली जाल्यार हे पॉसिबल आसा. वचयात फुडल्या खबरे कडेन. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या स्टार्टअप इंडिया उपक्रमाक लागून देशांत तरणाटे नोकऱ्यो मागनात जाल्यार नोकऱ्यो दिवपाक लागल्यात अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. आयडियाबाज स्टार्टअप गोवा 2026च्या निमण्या फेरयेंत ते उलयताले. ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. गोंयांतल्या उत्कृश्ट स्टार्टअपां मदीं निमण्या पांवड्या सर्त ह्या वेळार जाली. गितांजली लोबो हिका पयलो गोंयचो उद्देगपती पुरस्कार मेळ्ळो. उद्देगा खातीर पूरक वातावरण तयार करपाक सरकार बांदील आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. About a decade ago, the Prime Minister Narendra Modi ji has introduced the vision of Startup India, and he wanted the young Indian to shift from being the job seeker to job creators. That change in the mindset has produced the extraordinary result. India has grown around 400 recognizing startups and more than the 2 lakh startups in just 1 decade. Today, our country has proudly the 3rd largest startup ecosystem in the world. Every startup has succeeded to create the employment, it has developed the new solution and strengthened our economy. The professionals from across the country are choosing the Goa because they can work, innovate and enjoy the excellent quality of life at the same time. The vacation model and has shown that Goa offers much more than the beautiful destination. It offers the environment where the idea can grow.
गोंयांतल्या ब्राह्मण उद्देजक आनी वेवसायिकांक एकठांय हाडच्या खातीर सुरू केल्ल्या सक्षम व्यावसायिक जाळ्याचो शुभारंभ केरी फोंड्यांतल्या विजयादुर्गा देवस्थानांत जालो. गोंयांत द्रविड ब्राह्मण संघटनेन हो उपक्रम सुरू केला. ह्या वेळार उद्देजक नितीन रानडे, मुखेल सोयरे, उद्देजक किरण देसाय मानाचे सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. सुमार 250 वयर उद्देजकांनी ह्या कार्यावळींत वांटो घेतलो. उद्देजक नितीन रानडे हांणी आपल्या उलोवपांत उद्देग, फुडारपण, वेवसायीक प्रामाणीकपणा आनी एकमेकांच्या सहकार्याचें म्हत्व सांगलें. मला वाटतं बिझनेस नेटवर्किंग हा एक मोठा त्याच्यातला भाग आहे, जिथे आपण एकामेकाला भेटतो, एकामेकाची गरज समजतो, एकामेकाचे व्ह्यूज एक्सचेंज करतो, ज्याच्यामुळे आपल्याला माहिती पडतं की काय चालू आहे. आणि सध्या बिझनेसमध्ये नेटवर्किंग या शब्दाला खूप खूप महत्त्व आहे. आणि म्हणून मी परत एकदा द्रविड ब्राह्मण संघाचे अभिनंदन करतो की त्यांनी पुढाकार घेऊन आणि नवीन लोकांनी पुढे हा उपक्रम सुरू करायचा ठरवलं. आणि मला आशा आहे की बरीच लोक या उपक्रमाचा फायदा घेतील, त्यांना त्याचा फायदा होईल. ह्या वेळार 23 ज्येष्ठ उद्देजकांचो भोवमान जालो. तशेंच वेगवेगळ्या क्षेत्रांत उल्लेखनीय वावर करपी 16 तरणाट्या उद्देजकांचो आनी तांच्या वावराचो भोवमान जालो. केंद्रीय शेती मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी आयज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं सगळ्या राज्यांकडेन संवाद साधलो आनी विकसीत भारत जी रामजी येवजणे खाला 25,863 कोटी रुपयांचो पयलो हप्तो वितरीत केलो. ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगलें की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो संकल्प विकसीत भारताच्या निर्मणेचो आसा आनी तोच संकल्प प्रत्यक्षांत हाडपा खातीर ही येवजण चलणुकेंत हाडल्या. बेहतर रोजगार देने की संकल्प के साथ, क्योंकि गांव और गरीब प्रधानमंत्री जी और एनडीए की सरकार की प्राथमिकता है, तो हर मजदूर को मांगने पर सुनिश्चित काम मिले. और इसलिए मनरेगा में जितनी कमियां थी उनको दूर करते हुए 1 जुलाई से विकसित भारत जी रामजी योजना पूरे देश में लागू हो गई है. आज हमने मजदूर भाई और बहनों को मजदूरी देने के लिए भारत सरकार की ओर से 25,863 करोड़ रुपए की मदर सैंक्शन राज्यों को जारी की है. आनी आतां खबर हवामानाची. हवामान खात्यान गोंयांत आयज सावन 9 जुलय मेरेन येलो अलर्ट जारी केला. उटंगराच्या पावसा वांगडाच गोंयांत जायत्या सुवातार नेटान वारें व्हांवपाचो अदमास उक्तायला. 5 आनी 6 जुलयाक वराक 50 ते 60 किलोमीटर गतीन वारें व्हांवतलें, जाल्यार 7 ते 9 जुलय मजगतीं हें वारें 40 ते 50 किलोमिटराच्या वेगान व्हांवपाचो अदमास उक्तायला. ह्या काळांत उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास लेगीत आसा. लोकांनी जतनाय घेवपाचो उलो हवामान खात्यान मारला. इतल्या मजगतीं हवामान खात्यान महाराष्ट्र, अस्तंत बंगाल, ओडिशा आनी केरळम खातीर रेड अलर्ट जारी केला. जाल्यार फुडल्या 4 दिसांत मॉन्सून हरियाणा, पंजाब आनी राजस्थानात फुडें वचपाक अनुकूल वातावरण तयार जालां. तशेंच दिल्लींत मध्यम पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. केरळमांतल्या कांय वाठारांत वाऱ्या सयत उटंगाराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. गुजरातेतूय भरपूर पावस पडपाचो अदमास आसा. अस्तंत बंगालांतल्या कांय जिल्ह्यांत रेड अलर्ट जारी केला. महाराष्ट्रांत उटंगाराचो पावस पडटा. फुडल्या 72 वरांत भरपूर पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. सामकीच गरज आसल्यारूच घरा भायर सरचें असो सल्लो डीएमसीन दिला. कितल्याशाच न्हंयांक हुंवार आयला. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परतून मेळया फुडल्या खबरापत्रांत 6:30 वरांचेर. नमस्कार.